भुरगे जे जन्माक आयला ती कदाचित आमची जबाबदारी आसतली, आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसतली की तेजी पुराय देखभाल करप ही आमची जबाबदारी आसतली. बट बऱ्याचशा पेरेंट्सांक चिंता आसता म्हज्या फाटल्यान म्हज्या भुरग्याचें कितें. आमचो गुरुप्रसाद पावसकर हांच्यांनी आस्था ह्या संस्थेच्या वतीन आतां एक्सिलन्स सेंटर म्हापसा सुरवात केला. सरकाराचो प्रयत्न आसा फुडल्या 4 ते 5 वर्साच्या भितर परमनंट हॉस्टेल सुरू करप. आमी अशा भुरग्यांची परमनंटली म्हणजे तांच्या पेरेंट्सांच्या उपरांत सुद्दां काळजी घेवपाचो हॉस्टेल हो प्रकल्प आमी तयार करता. इवन दो एक इन नॉर्थ आनी एक इन साऊथ. म्हणजे बऱ्याचशा पेरेंट्सांक जी आज चिंता आसा फाटल्यान म्हज्या भुरग्याचें कितें जातलें ही चिंता सदोदीत सगळ्यांक सतयत आसता. आनी ह्या चिंते खातीरूच तेजो परिणाम आपल्याचेर जाता आनी आपल्या आरोग्याचेर. त्या ती एक गजाल लक्षांत घेयात, म्हणजे आमी जितके फिजिकली आनी मेंटली फीट उरतले तितकेच आमी आमच्या भुरग्याची बरी काळजी घेवपाक शकतले. आमी त्या भुरग्याक कोसीत बसचे न्ही, आमी देवाक दोश दीत बसचे न्ही. म्हाजें तर म्हणणें आहा की हातूंतल्यान आमी ताका म्हणजे वेल ट्रेन्ड कितलो करतले, कसो करतले. म्हणजे आतांच मंत्री बाब सुभाष फळदेसाय हांणी उलयता आसतना सांगलें की ज्या मनशाक दोनी हातूय ना दोनी पांय ना अशा मनशाक जेन्ना आमी निदान ताका दोनी पांय आनी दोनी हात दिले आनी आज तो आपुणूच घालता आनी आपुणूच तो चलता हें आमी पळयलें. ताका लागून म्हाजी सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा की आयच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान तुमी सगळे जाण हांगासर आयल्या. पुराय 100% सरकार हे तुमच्या बरोबर आसा. आमी जो पर्सन विथ द डिजाबिलिटी आशिल्ले ह्या 100% लोकां पर्यंत आमी पावले आनी तांच्यो गोश्टी फुलफील केल्यो हे म्हज्या मनाक समाधान जाता. हांव मुद्दामून हे उलयता आसतना सांगता